Once this technology is identified by some experts appointed by Science and Technology Department, I will take a delegation of some MLAs and some people where the plant is being situated to the operating plant of that technology. That will be a good thing. तांकां भितर वचून येवनी वास घेवनी आनी वास येता जाल्यार म्हाका सांगूनी तो सांगतालो वास येता म्हणून पळय हांगा तुज्या चट्टेर म्हाका खबर ना म्हाका गेल्या 15 दीस थंडी आशिल्ली तर म्हाका कसलेच वास येनासले गाण मारता you got to dump that garbage just to segregate the garbage. No, it is whether a chicken came first or the egg came first, he is not aware of it. Let me complete. That is going on as leachate. Because building कोई ले ली कि एक minute. I think the member should not have cross-talk. Let me complete. I just mentioned it because I also stay on that route and थंडी जाल्यामुळे म्हाका कितें वास बी येता जाल्यार म्हाका येनासलो तो घाण वास कितें जाय ते पण बेजिकली आतां जाली आयज पळयता वास घेवन स्पीकर सर तो एकदा टेक्नॉलॉजी आयडेंटिफाय जाली गव्हर्नमेंटान सिलेक्ट केली की वी विल एन्श्युअर दॅट दोज पीपल वेर द प्लांट आर सिलेक्टेड नियर बाय पीपल विल बी टेकन टू दॅट टेक्नॉलॉजी एंड चेक फॉर देमसेल्फ सॅटिस्फाय दॅट देर इज नो स्मेल आणि हे ट्रीटमेंट प्लांट जे आसतले पळय दॅट विल बी मिक्स गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट दे विल नॉट बी सेग्रिगेटेड ट्रीटमेंट प्लांट कारण सेग्रिगेशन जाल्यार व्हडलो प्रॉब्लेम उरना कंपोस्टिंग ऑटोमॅटीक जाता प्रॉब्लेम कम्स इन पिक्चर बिकॉज प्लास्टीक कॅरीज सम ऑफ द गार्बेज ऑर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इनसायड इट एंड ते कुसता प्लास्टीक कुसना ते भितरलें कुसता ते घाण मारपाक लागता. So if it is treated on the same day and treated by properly segregating everything, I don't think the problem will be there. Technically, there are 5-6 technologies which have been presented to us by various interest group. When we go for tendering, we will ensure that working technology, we will see that our engineers, our people go there, visit the site. Even if it is not in India, go outside and visit the site. That is how we had selected CTEC technology for sewage treatment in PWD. Today it is one of the best technology working in Goa and other parts of the country. हांगा तो आमच्या पाट्याचो प्रोजेक्ट आसा तो हय ऑल ओव्हर एशिया म्हणटा तो आतां कितें 200 दीस जाले बट दॅट वे सेम वे लेट अस आयडेंटिफाय दिस टेक्नॉलॉजी प्रॉपरली वन्स टेक्नॉलॉजी इज आयडेंटिफायड विल टेक यू ऑल्सो इन टू कॉन्फिडन्स कोलगूटचो MLA सगळ्यांक धाडपाची व्यवस्था करता तुम्ही पळोवन या सॅटिस्फाय युअर सेल्फ लेट अस एंगेज सम ऑफ द सरपंच एंड एनवायरमेंटल ग्रुप ऑल्सो NGOs. This exercise will be done by October or November so that we can finalize the plant in November and then it will take 1 year to complete. Michael Lobo. Sir, I think we should discuss separately the issue in science and technology or urban in demand. Rather than go for more questions, if you want, we can put up before you what is the line of action of government. हांव एक काम करता स्पीकर डिमांडा कसा पळय तेन्ना आमी हांव जाय जाल्यार लायन ऑफ एक्शन जशें ते एनिमल हजबेंड्रीचे सांगले तसो हाजे एक लायन ऑफ एक्शनूच सगळ्यांक also a time frame also will be better. Time frame, I cannot guarantee the time frame unless the technology is identified. Once technology is identified, then time frame is less than 12 months. But still, around October we will identify the technology. No, I mean, we are. Just one question. The CM has assured that we will be talking. No, but I just need to ask one question. Take it. Ladies, you are right. I just want to. Thank you. Till such time as land is identified and the garbage plant is put in place, has the government taken any interim steps for treatment of garbage and disposal till the such time as the plant comes? म्हणजे रिप्लाय का बसना पण हांव इतलें सांगता की गार्बेज ट्रीटमेंट जे आसा पळय ते गव्हर्नमेंटाचो जॉब न्हय इट इज जॉब ऑफ द म्युनिसिपालिटीज एंड द पंचायत एंड आय थिंक हीज डिपार्टमेंट एज वेल एज हीज डिपार्टमेंट हैज गिवन लॉट ऑफ मनी. Now we are stepping in the picture because we realize that panchayats are very small to create that infrastructure. So till then, if any panchayat wants any help,
they can approach the Panchayat Minister. I will see that necessary finance. You can have those machines also which Panjik municipality is using. Okay, sir, just one more question. Now, the land has not been handed over to us in Talegaon. If it's handed over to us, then we can put up the composting units. So if you move a note, I will definitely look into it, because garbage is a problem, health problem, and as you know that I am resident of your village. Thank you. पुढला प्रश्न श्री गणेश गावकर. Honorable Speaker, sir, खयचो प्रश्न? I may be permitted to ask Star LAQ 5A. विचार. Speaker, sir, answer as per cycle style. Speaker, sir, म्हाका जे आन्सर दिल्ले आसा त्या आन्सरान आन्सर A, 3 projects of construction of Anganwadi centers are taken in Savarde constituency. Can the Honorable Minister give the place where these 3 centers projects are taken up and when they will be completed? Speaker, sir, म्हाका डिपार्टमेंटान हांगा आन्सर दिला त्या प्रमाणे एक जो 3 अंगणवाडी पैकी एक आसा पळय AWC एट मोलेम VP मोलेम म्हटला, दुसरो म्हटला पळय कंस्ट्रक्शन ऑफ AWC एट पलसकाटा सावर्डे, आणि तिसरो म्हटला पळय AWCT एट कोलेम म्हटलेला. ऑनरेबल मिनिस्टराक म्हाका आनी एक गजाल विचारीन दिसता स्पीकर सर, आनी हेजे गव्हर्मेंटान सिरियसली विचार करपाची गरज आसा. अंगणवाडी जावं बालवाडी आमी जी प्री प्रायमरी म्हणटात, जो प्रवास आसा शिक्षणाचो तो प्री प्रायमरी, प्रायमरी, हायस्कूल, हायर एड्युकेशन असो वयता. इतले दुर्लक्ष जाल्ले आसा फाटल्या पिरियडाक त्या गोष्टीचेर. तेन्ना सरकारान कंटिन्युअसली हेजेर विचार करपाची गरज आसा. हांव एक विचारूं सोदता, वॉट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन accommodated in an अंगणवाडी और बालवाडी? स्पीकर सर, साधारणशे एक 25 ते 30 भुरगे एका बालवाडीन शिकयली वयता, पण गरज समज आसा पडली जाल्यार आसा कशें की बालवाडीचो प्रोसेस करता करता त्या बालवाडीचो कॉन्सेप्ट जो आसा हो आमचो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो असल्या कारणान ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक धाडून पास करून हाडटा म्हणसर समज लेट जाली जाल्यार एखादी 5-10 भुरगीं ती लागींची जी आमची बालवाडी आसा त्या बालवाडीन टायम बींग आमचे कितें म्हणटा ते शिकयली किंवा एडमीट केली वयता. एक लास्ट क्वेश्चन ऑनरेबल मिनिस्टराक, डिपार्टमेंटाक खबर आसता कितें की ह्या सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले गांव आसा आनी बालवाडी कितले आसा आनी कितले भुरगे हे केल्या एकोमोडेट केल्या? स्पीकर सर, गांव कितके आसा ते खबर ना, पण साधारणश्यो बालवाडी हांगा म्हटलेलें आसा की 40 आनी 7 47 बालवाडी हे तुज्या सावर्डे मतदारसंघान आसा आनी चलता. आनी म्हाका दिसता तुका डिटेलूय दिल्लें आसा की अंगणवाडी वर्कर कोण, हेल्पर कोण आनी खंयच्या खंयच्या हेतूर आसा पळय ते. माझी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की हेज्या डिपार्टमेंटान हेजेर सर्वे करची आनी ज्या ज्या जाग्यार बालवाडीची गरज आसा जावं अंगणवाडीची थंय बऱ्या पद्दतीची योग्य पद्दतीची बालवाडी दिवची लोकांक. कारण ह्या मतदारसंघाक साधारण म्हाका दिसता 15-20 बालवाडीत म्हाका दिसता स्वयं संस्था चलयता, कोण NGO चलयता, कोण अशे इन पर्सन चलयता. आनी जाग्या बद्दल हांव आतांच सांगता, जागे प्रायवेट समज जर दिवपाक जाय जाल्यार आमची तयारी आसा, पूण सरकाराचे जागे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जाय तितले जागे मेळपाक शकता बालवाडी करपाक. स्पीकर सर, सरकारान एक धोरण केल्लें आसा की जे ज्या जाग्यार म्हणजे प्रत्येक गांवांत ज्यो आपल्यो प्रायमरी स्कूल्स आसात आनी प्रायमरी स्कूलच्या आजूबाजूक जो जागो आसा तो जागो एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान हे करचो आनी GSIDC कडल्यान त्यो बांदून घेवच्यो अशें म्हणून सरकारान हो आपलो प्रस्ताव फुडें.
हय आनी नाबार्डा कडल्यानूय आमकां अर्थसहाय्य हें आसा त्या वटेन ऑनरेबल आमचो MLA आसा तांच्यांनी जर आमच्या निदर्शनाक जर हाडून दिलें की ह्या जाग्यार आमी आमकां गरज आसा अंगणवाडी जाल्यार आमी त्यो अंगणवाडी थंय बांदपा खातीर प्रयत्न करता. प्रश्नकाल सोंपलो. शून्यकाल. श्री अलेक्स